तुमकां सुद्दां आयकपाक वाज येयलो आसलो 2014 हे कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर जाल्लो आनी 2014 तो आयज 2023 पावलेले आसा आमी जवळ जवळ 8-9 वर्सां जाली आतां आमी हें काम चलता. रिसेंटली आतां हांव एक 4 म्हयने जाले म्हाका अपॉयंट केला एज अ वायस चेअरमॅन JSIDC. त्याच्या उपरांत आमी पर्सनली लागींची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्या कारणान हांवें पर्सनली फॉलोअप केल्या उपरांत आतां जो कॉन्ट्रॅक्टर सब कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणी खरोखरच काम बरें केल्लेलें आसा. आयज तुमी पळोवपाक गेल्यार त्यांनी ऑलमोस्ट आपले 80% काम कंप्लीट केलेलें आसा. जे सड्या भागार म्हण जावं बायणा एरियान म्हण फूल टारींग केल्लेलो आसा. खंयसर तरी हो जो रोड आतां नॅशनल हायवेक पडटा आनी तो जशें आमच्या आमदारान सांगला की हो नॅशनल हायवे जो पडटा पळय तेन्ना तो त्यांचे मिटींग जॉयंटली मिटींग घेवन तो हो नॅशनल हायवेक सांगलेलो तुमी कंप्लीट करा म्हणून. हेतून पळयता वायडनींग जे केलेल्या रिटेनिंग वॉल जे बांदले सगळे JSIDCन बांदलेले आसा. पूण थोडे मायनर काम हांगा फुटपाथ आनी टारींग करपाचो उरलेलो आसा पूण तो आमी हँडओवर केलेलो आसा नॅशनल हायवे. पूण आतां खंय तरी आमदारान एक एश्युरन्स दिल्लेलें आसा की CMA कडेन मिटींग घेवन ह्या JSIDCच्या स्कोपान समज बसता जाल्यार तो आमी प्रायोरिटी देखून करून घेतलो आनी समज जालें जाल्यार म्हाका दिसता मॅक्झिमम आनी 1-2 म्हयने भितर हो काम कंप्लीट जातलें. जे आतां आमी म्हणटात पळय इतल्या वर्साचें काम पेंडींग उरलें आसा मॅक्झिमम आनी 2 म्हयन्यान काम कंप्लीट जातलें. आमचो कॉन्ट्रॅक्टर खरोच गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आसा. सब कॉन्ट्रॅक्टरान तेणी काम बरें केल्लें आसा. म्हणजे आमी 9 वर्सां जाली ओल्ड कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो JSIDC पळय तो जायत नासलो. आतां फायनली आफ्टर सेवरल फॉलोअप्स थोडो जाल्लो आतां उरलेलो आहा तो कंप्लीट जाता. नाव इट्स अ गोल्डन टायम. रस्ता आतां आमदारानूय त्या फाटल्यान लागला संकल्प आमोणकर की हो कंप्लीट करया म्हणून. आतांच्या न्यू कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन हो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जातलो. दीस इज द नीड ऑफ द आवर फॉर मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि लोकांक खरेंच हेच्या रस्त्या पासून खूब सवलती उपलब्ध जातल्यो आनी बरी सोय उपलब्ध जातली. तुम्ही रेग्युलर यूज करता कितें अशें सजेशन तुमच्या सायडीसून दिला तुमी बिकॉज ह्या रोडार ट्राफीक कंजेशन जावपाक जायना. ट्राफीक कंजेशन ना हो लोड एक्सक्लुझिवली जाता कित्या खातीर मुरगांवच्या लोकां खातीर. हो युसेजूच मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आहा कळ्ळें न्ही. आनी आतांय बीन एज पर न्यू रूल जे हायवे ट्राफीक आहा ते वाया न्यू बायणा सिलिंका वयल्यान वयतले. त्या खातीर रोड मेळप हो आमच्या मुरगांववासिया खातीर एक स्वप्न ड्रीम कम ट्रू. JIDCचे सगळे ऑफिशियल्स येयलेले आसा हांगा. तशेंच आमचो JIDCचो वायस चेअरमॅन दीपक आसा. तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा सूरज तोवूय आसा हांगा. तशेंच आमचे PWDचो इंजिनियर विन्संट बाब आसा. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे AE तांकां आपयलेले आसा. तशेंच आमचे बरोबर आमचो लोकल EDCचो वायस चेअरमॅन बाब संजय सातडेकर. तशेंच आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन जयंत जाधव आनी बाकीचे सगळे ऑफिशियल्स हांगा उपस्थित आसा. आयज तुमी सगळे जाण ऑफिसान बसून सगळो डिटेल हे प्रोजेक्ट हो टोटल आसलो तो 2014 जो सँक्शन जाल्लो आनी ताजो टोटल कॉस्ट आसलेलो 31,35,14,819 हो ताजो टोटल कॉस्ट आसलेलो. आनी तेज्या उपरांत काही जो अलॉट जाल्लो कॉन्ट्रॅक्टराक ते कॉन्ट्रॅक्टरान तो कंप्लीट करूंक शकना आनी तेज्या लागून हो खूब पेंडींग उरलेलो. आयज तेज्या उपरांत CMA कडेन उलोवन आमी हो परत रिवायज करपाक लागून इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. तेज्या उपरांत CMA कडेन उलोवन हांवें जे रोड्स आसलेले ते रोड्स आमी कंप्लीट करून घेतलेले आसा. हॉट मिक्सिंग जे पेवर्साचें काम आसलेले आमचे बोगदा मोसंडी कडसून पर्यंत ते आमचे जेटी पर्यंत ते कंप्लीट जाल्लेले आसा. दुसरे आतां पेवर्स उरला आमचे ओव्हरब्रीज बायणाचो जो ब्रीज आसा थंयसून ते आमचे रवींद्र भवन पर्यंत पेवर्स लेफ्ट हँड सायडीक घालपाचे ते थोडे पेंडींग उरलेले आसा. आनी मेन जो पोर्शन उरला तो आमचो ब्रिजा कडसून हो हेडलायन सडा हांगलो इशू जाल्लो आसा. असो कितें आसा हो हायवेक येता NH 17 हायवेक येयल्या कारणान जेन्ना JIDCचे डिसिजन जालें आनी त्या डिसिजनान तेंच्यांनी डिसायड केलें की हे आमी हायवे ऑथॉरिटीक हँडओवर करची म्हणून. सो हायवे ऑथॉरिटीक हँडओवर केल्ली आसा. तेज्या लागून ते 31,000सून कॉस्ट कमी करून तो रिवायज कॉस्ट जो आसा तो टोटल 26 करोड्साचो केल्लो आसा. आनी हो बाकीचो PWD कडेन दिल्लो आसा. बट PWD जेन्ना दिलो जाल्यार PWD तांकां सँक्शन मेळ्ळेलें ना आनी तेज्या लागून एक काम पेंडींग आसा. आयज हांवें JIDCचे हांकां आपयलेलो आसा आनी तो परत रिवायज करपाक लायलेलो आसा. आनी तेज्या लागून हांव CMAक मेळोन हो जो रोड आमचो पेंडींग उरलेलो आसा कित्याक हो वायडनींग जो रोड केल्लो आसा तोवूय हांगा हॉट मिक्स जाल्लो ना. हांगा जी फुटपाथ येवंक जाय वीथ पेवर्स ती इनकम्प्लीट आसा. सो हेज्या लागून हो रिवायज करपाक लागून हांवें सगळे JIDCचे आपयलेले आसा.